तुमकां खबर आसतली की लॉकडावना कारणान जी वास्को कुळे जी लोकल ट्रेन आसली ती बंद आसली आनी त्याच्या खातीर आमी खुबशे पेपर वर्क केल्लो आमी इवन CMाक मेमोरंडम दिल्लो आहा. पियुश गोयलाक आमी एक मेमोरंडम सबमीट केल्लो की ही ट्रेन चालू करपाची आनी खुबशे खटपटी उपरांत फायनली सावथ वेस्टर्न रेल्वेन ही वास्को कुळे पॅसेंजर ट्रेन चालू केले. पूण आमी सांगूंक सोदतात ही जी ट्रेन तेंच्यांनी आतां चालू केल्या ते म्हणटात ऑन ट्रायल बेसीस आमी ही ट्रेन चालू केल्या म्हणटात. सो आमी तांकां सांगूंक सोदतात जेन्ना सरकार म्हणटा वर्क फ्रॉम होम तेन्ना ही ट्रेन ऑन ट्रायल बेसीस हेंच्यांनी केला. हांकां म्हणटात की आमचो जो रिपोर्टींग जो ट्रेनीचो जो रिपोर्ट जातलो त्याच्यार आमी डिसायड करतले. ते म्हाका दिसता हो जो शॉर्ट टर्म एक विकाचो तेंच्यांनी टायम डिसायड केला आनी जेन्ना लोकांची तितली येणावळ जायना तेन्ना हे ट्रेनीचो रिपोर्ट हांकां कसो म्हूण कळटलो. सो आमी हेच्या बद्दलूय CMाक परतून मेमोरंडम सबमीट केल्लो आहा की ही जी ट्रेन आहा ती आयजूच न्हू ही पोर्चुगीज टायमाच्यान ट्रेन चालू आहा. सो हे ट्रेनीक खूब सिग्निफिकन्स आहा. इट इज वन ऑफ द चिपस्ट मोड ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन. सो आमी सरकाराक सांगूंक सोदता की आतां जी तुमी जी ट्रेन फक्त सकाळ आनी सांज दोनूच टायम केला. सो ही ट्रेन पयलीं 3 टायम चलताली. सो आमी रिक्वेस्ट केला की ही ट्रेन जशी पयलींचो जो शेड्यूल आसलो जो 3 टायम चलपाचो त्याच शेड्युलान करपाचें. ट्रेन चालू जाला ही बरी गजाल आहा. अभिनंदन करता रेल्वेचे मास्टराचे जे त्यांनी इनिशिएटिव्ह घेवन चालू केली. पूण अशें आयकून येयला की ही रेल्वे टेम्पररी बेजीस चालू केला म्हणून. म्हाजे एकूच रिक्वेस्ट आहा ही टेम्पररी बेजीस चालू केला पळय ती तेंच्यांनी परमनंट करची. कित्याक अशें तुमी जज करूंक शकना बाबा कितले पॅसेंजर येतले कित्याक वर्क फ्रॉम होम चालू अजून. सो ते लोक सांगूंक शकना की कितले लोक ट्रेनीन वयतले आनी कितले घरा कडसून काम करतले. सो हे तेंच्यांनी एक डिसिजन घेतलें पळय की टेम्पररी बेजीस चालू करपाचें ते तेंच्यांनी मातशें खंय तरी तेजेर चिंतपाचें आनी परमनंट बेजीस ट्रेन चालू दवरपाची. वास्को कुळे हे एक ट्रेन जी हे माध्यमातून लोक वास्को टू कुळे एक चिपस्ट वे म्हणटा पळय बरो सवाय भितर सुशेगाद बसून वचोंक मेळटा आनी हेतून खंयच कसली गर्दी जायना. इस्कळ बसून सुशेगाद आपल्या डेस्टिनेशन देवंक मेळटा. सो वास्को कुळे ही ट्रेन आहा ती बरी जावन आहा लोकां खातीर. सो हेचेर मातशें हेंच्यांनी रेल्वे ऑथॉरिटीज जी आहा तेंच्यांनी चिंतपाचें आनी परमनंट बेजीस चालू दवरपाची. शी आतां केला ती टेम्पररी पूण हांव म्हाजी एकूच रिक्वेस्ट आहा की परमनंट चालू दवरपाची. पळय सगळे लोक हांगा स्कुलान येता. माता स्कूल जावं सेंट एंड्रूज सेंट जोझफ अशी स्कुलां भरपूर म्युन्सिपालिटीचे कामगार आहा जे कुळ्यासून हांगा येता. सो तेंच्या खातीर ह्यो ज्यो सोर्स आहा ट्रान्सपोर्टेशन ट्रेनीच्या माध्यमातून ह्यो एकदम नंबर 1 अशें म्हणटा. कित्याक तांकां कसलीच वाटेर आडमळ जायना. गाडयेन बायकान ट्रान्सपोर्ट चलोवन जावप जे जिवाकूय धोका आसता. सो हेतून एक निर्माण एक सुशेगाद येवंक मेळटा आनी वास्को आपल्या कामा धंद्याक आनी स्कुलान भुरग्यांक सुशेक्षीत पावता लोक. हे एक बरी गजाल आहा. सो ही परमनंट बेजीस चालू दवरपाची तेंची इतलीच म्हाजी रिक्वेस्ट आहा. It's not a temporary, but we are running the train on daily basis. So this will run according to the timings of all train timings only. It is not a new train or what, but it is run as special because of we have to get patronage from passengers. If we are getting regular passengers and ticket sales is more, so we will run the train regularly. There is no harm in that. Sir, how as of now there was a report that it could be running from a small time. Will it be continued again, sir? It will be continued also, no? So earlier also we started like that only on trial basis. Then it will be continued. So this train will Like be that continued. earlier time also Belgaum train has started like that only. Then it was continued. After that COVID only it was stopped. So like it may continue also. How is the That response? depends on the response. So how is the response as of now? Now at present there is no much response. Only few passengers are there. So it may increase day by day because many passengers may not be knowing about the service, right?